आराधना कचेस नमान कच प्रणाम कच ओळिस्तान जय जय कचेस उजानंद कच बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ऐसे दिसा देवाचे उदाहरण का फौसला लूकास एवांजेल 20 अध्याय वाक्य 20 आणि 40. लूक चॅप्टर 20 वर्स 27 to 40. पुनर्जिवंतपणाविषयी एक सवाल जेजू उपरांत थोडे सदस्य मेल्ल्यांतले जिवंत म्हणतात ते जेजू सरशीन येवन अशें सवाल करी लागले. मिस्त्री कोण एकलो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोराज जाल्यार ताच्या बाबान सरल्याच्या स्त्रियेक लग्न जावंक मेल्ल्या आपल्या भावाक संतोष उत्पन्न करी जाय म्हणून मोइशेन आमकां कायदो बरोवन गेला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो जगलो जावं मेलो भुरगीं नासतना मेलो उपरांत दुसरो आनी तिसरो बायले लागीं लग्न जालें आनी 7 जण तिचे लागीं लग्न जावन आखरेक स्त्री मेली. तर मेल्ल्याच्या पुनर्जीवन जावच्या दिसा ह्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जालें न्हय. जेजून तांकां जाप दिली ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न घेनात दिनात. देवदूता सारकी ती जातली कित्याक ती मरणांत. ती देवाचीं भुरगीं कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक बरोवन आसलेले कडेन सरस्परान अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणून आपयता. तर तो जिव्याचो देव मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सगळीं जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्रा म्हटल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें मेस्त्री तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवाल घालूंक तांकां धैर्य मेळ्ळें ना. एक संवसारी चिंताप ह्या शास्त्रींचे फारिजेवाचे मोइशेचे नियमशास्त्र सांगता पळय. पूण जर एक मनीस मरण पावल्यार तो सर्गींच्या राजाक वसत जाल्यार ताका आनी एक कूड जेजू पळय ताबोर दोंगरार कसो रुपांतर जाल्लो, ताचे सगळे वस्तू धवे जाल्ले, मोडवळाच्या खंयच्याय हातूंत ते तितले नितळ करूंक जायना तसले आनी ताचे थंय एलिया प्रवादी आनी मोइशे ताचे कडेन उलोवचें हें सगळें ताचे तेग मोगाचे सीस पळयतात. जुवांव, जाकोब आनी पेद्रू सगळे पळयतात. ते म्हळ्यार आमकां आमची कूड मरण पावता, आमची कूड मातयेक येता, पूण आमकां एक नवी कूड मेळटा. नवी कूड जेजूचें पुनर्जीवनपण. जर जेजूचें पुनर्जीवन जालें उपरांत जेजू तो खंयचीय बागलां दांकल्यार रिजनाला दांकल्यार भितर येवन तांचे थंय उलयतालो, मेळटालो सकाळां. ती दुसरी कूड. तसली कूड आमकां मेळटा. जेजूची कोणाकच मागीर वळख मेळ्ळी ना. आपोस्तलांक तांकां आपोस्तल 3 वर्सां सांगता जेजू सांगता आसले तेची संवसारी कूड मात्र पळोवन तांकां वळख मेळ्ळी. पूण मागीरची पुनर्जीवंताची कूड ताका पळोवन जेजूची वळख मेळना. वळख मेळटा केदालो उंडो मोडटाना मात्र. एम्माउसाच्या वाटेर गेल्ल्या सिसांक कितलो वेळ ताचे सांगता जेजू सोलून चलता, तांच्या सांगता डिस्कशन करता, जायत्यो सांगता बायबलान बरयल्ले तांकां सांगता सविस्तार जावन आयकोवचें बरी या तांच्या काळजांत रिगचें बरी सांगता. जाल्यार तांकां वळख मेळना. जेजू सारवाराच्या तडीर रावन जे दोनी तावन भायर सन थंय देंवून येतना जेजू थंय उजो घालना आपले येवन तकतालो ताका वळख मेळना. उंडो मरतना मात्र वळख मेळटा. तर खंयची कूड ती दुसरी. आमकांय पुनर्जीवनपणांत तसली कूड मेळटा. आमची वळख कोणाक मेळना. आज आमी चिंता पळया, आमी सांगता आमी सर्गी राजांत येवन मेळटा म्हणून आमच्या मरण पावल्यांक. कोणाकच कोणाची वळख मेळना सर्गींच्या राजांत. तुजी बापय कोण, तुजी आवय कोण, तुजी भाऊ कोण, तुजी बहीण कोण, सर्गींच्या राजांत ती वळख मेळना. कित्याक म्हळ्यार जेजूची वळख कोणाक मेळना. ताचो उंडो मरतना मात्र तांकां वळख मेळ्ळी. सांग त्यो स्त्रियो मगदलाची मरी सगळ्यांक जेजू तांकां उलोवना. तांची वळख सांगल्या उपरांत मात्र ह्या उंडो मरतना मात्र वळख मेळ्ळी. ताच्या कुडीन ताका जेजूक तांणी पळयलें 3 वर्सां तांच्या सांगता आसलें जाल्यार वळख मेळोना. देखून आमकांय सर्गींच्या राजांत आमकांय कोणाक वळख मेळना. थंय वचून कांय बरें करया म्हणून जायना. कितें बरें करूंक आसा संवसारांत आमी बरें करीचें.
संवसारांत आमी कितें तुज्या भावाक कितें करूंक आशेताय, तुज्या भयणीक कितें करूंक आशेताय तें संवसारांत कर. तुज्या आवयक कितें बरें करूंक आशेताय, तुज्या बापायक कितें बरें करूंक आशेताय जाल्यार तूं संवसारांत आसतना कर. मेल्या उपरांत कोणाक कवनी नात. ओळख कोणाची मेळना आमकां. आमी देवदूतां बरी जाता. पळया एक द्रश्टांत पळया. एक खंयच्याय एका इस्कालाच्या बागलार तुमी वचून रावा, युनिफॉर्म घाल्ली, भुरगीं येता आसतना तुज्या भुरग्यांक तुका कळना एक पाटी. युनिफॉर्म एकतलेक दिसता, एकतलेक भुरगीं दिसतात. त्या सर्गींच्या राजांत आमी सगळीं देवदूत जातना आमकां कोणाची वळख मेळना. देखून आमी संवसारांत बरें करूंक प्रयत्न करया. आमी जर ह्या संवसारांत आमी एकामेकाक बक्षिना, जर आमी ह्या संवसारांत आसतना हागे दवरता, गर्व दवरता, अहंकारान भरता, पयशांच्या दुडवाच्या आशेक लबधून रावता जाल्यार आमकां हे सर्गींच्या रासांत कांय हांवें एचिवमेंट केल्ले बरी जायना, कांय हांवें जोड काडूंक जायना. जें कितें तुजें तें आसा तें हेरांक दान धर्म करतना, हेरांच्या गरजेक पावतना, हेरांची दुखां पुसतना, मरण जाल्या उपरांत वचून भेट करचें कांय व्हडलें न्ही. जीव आसतना भेट कर. जीव आसतना तुज्या आवयच्या बर्थडेक, तुज्या बापायच्या बर्थडेक, तुज्या बायलेच्या बर्थडेक, तुज्या घोवाच्या बर्थडेक, तुज्या भुरग्यांच्या बर्थडेक एक फूल दिवन विश करूंक जायना जाल्यार मेल्या उपरांत व्हडले व्हडले रीत आनी कुरीस दवरून कितें फायदो. जीव आसतना करूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय, म्हज्या भावाक आनी भयणीक कोणी ती जावं जी, म्हजो पेलो कोण, जेजून विचारलें त्या म्हजो पेलो कोण. जेजूक सवाल घाल्ले म्हजो पेलो कोण. देखून ताका ती एक ओपार्थ सांगली, ओपार्थ सांगली कोण पेलो गी म्हणून. आनी तुवें तशें तसून कर म्हळें. आज म्हाका आनी तुका हांवें म्हजो पेलो कोण, म्हजे शेजारा आसली म्हजो पेलो, म्हज्या कुटुंबाची म्हजी पेलो, म्हजे फिरगजेची, म्हजे वाड्याची, म्हजी सगळीं ती म्हजो पेलो जावन आसात. देखून तांचो आमी उगडास करीचे. खंय पिडेस्त आसतना एक भेट कर, ताका एक वचून आनीक सर भर घाल नाका. जेजूची वळख दी ताका. जेजू तुका गूण करता, जेजू तुका आपडटा. एक भरवोसाची उतरां ताका दी. भरवोसो दी. लास्ट मरता म्हणस तो भरवोशान आसूं दी. तसो बरवसो ओगडावंक पळयनाका, बाबार्थ ओगडावंक पळयनाका. कितें आसा जाल्यार मोगाच्यान आमी जीव आसतना करया, जीव आसतना करया. मेल्या उपरांत आमकां कांय करूंक जायना. कोणाकी आमकां एकामेकाची वळख मेळना. आज म्हजो बापूय कोण, म्हजो बापूय मरण पावला, म्हजी आवय मरण पावला. हांव सर्गींच्या राजांत वतना तांकां पळयन म्हणून म्हाका गुर्तना तांची म्हाका वळखूच मेळची ना. ह्या म्हजो भूत येता म्हणून ती राखून रावल्यान, पूण भूत तांचो कोण येता म्हणून तांकां कळीत जावचें ना. ह्या कोण तांकां ती वळख मेळची ना. देखून ह्या सर्गींच्यो संगती आमी जाणां जावंक प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन आमी सर्गींच्या राजाचे नागरीक आमी जेजू क्रिस्त म्हजो आनी तुजो सोमी. देखून संवसारांत आसतना ताच्या सोमया सांगाता जियोवन एक बरी जिणी जियोंक, कुटुंबांत माया मागान एकवटान जियोंक, हर एकल्यांक आमी बगसून एक बरें कुटुंब बांदून हाडून देवाच्या राजाचे भितर आमी निरंतर देवाची स्तुती करूंक, देवाक अर्गां दिवंक, देवाची महिमा पळोवंक, ताचें बरजलीत मुखार मळोवंक देव म्हाका आनी तुका फावो करून दी. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, अम्मा बापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.